कांदोळे हॉटेलवालो विश्वजीत सिंगाचे खुनाचे केशीत पोलिसांनी दोगांक कर्नाटकात गदगांत वचून उखल्ले। दोगांकूय 8 दीस पुलीस कस्टडी दिल्या। उमेश लमाणी आणि दयाशंकर साहू या दोगांनी खंय खुनाची कबुली दिल्या। तांचे कडच्यान तलवार आणि सुरो जप्त केला। रेंट बायकावेल्यान इशू चडार पडून हो खून जाल्लो। ह्या खुनाची सीसीटीव्ही फुटेज प्रुडंटाच्या हाताक लागल्या। मेला तो विश्वजीत दिल्लीचो। पळयात दोगांनी ताका कसो मारलो तो। पोर्तुगीज पासपोर्टाचे युरोपात कामधंद्याक वतल्या गोंयकारांचेर प्रतापसिंग राणेन केल्ल्या वादग्रस्त विधानाचेर काँग्रेस बरीच पॅनिक। सगळ्यांक खवदळ घालून राणे मातू ओग्गी। निमाणे काँग्रेसीनूच राण्याचो निषेध केलो। राण्यान माफी मागची म्हूण प्रदेश महिला काँग्रेसीचे अध्यक्ष प्रतिमा कुतिन्हो मागता। 15 ऑगस्टाक सभापती तिरंगो उबयतलो म्हणूनय काँग्रेसीन इशू केला। The Goa Pradesh Mahila Congress is hurt by the statements made by our own most senior Congress leader and the ex-CM of Goa, that is Pratap Singh Rane. We know that it was not fair on Mr. Senior Rane's part to make such a harsh statement, more so by ignoring the dignity of labor. See, this is the difference. There should be some respect. There should be something called dignity of labor. कोण झाडू मारता तो आपल्या पोटाक लागून झाडू मारता आणि रेस्पेतान जोडटा। कोणाक जाय टॉयलेट दिवपाक तो रेस्पेतान आपले टॉयलेट दिता जोडटा। कोणाक बरें दिसना आपल्या बायल भुरग्यांक सोडून थंय वचून 2-2 वर्सां काम करपाक। आमकां दिसता खंय तरी आमी काँग्रेस सरकार जेन्ना आशिल्ले तेन्ना खंय तरी आमी जनरेट करपाक पावना एम्प्लॉयमेंट ह्या लोकां खातीर आनी पोटा खातीर भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवपा खातीर वेलबींग करपा खातीर हे गेल्ले आसा। So whatever Mr. Rane, the senior most leader, has made that harsh statement, I think it should be treated as his personal stand and it should not be treated as a party stand. छोटी बडी बात जातली पूण हांव सांगूंक सोदता आमचे मोस्ट सिनियर बाब राणेक जे 18 वर्सां CM आशिल्लो, सर with all humility I do respect you, we do respect you, but we request you, humbly request you to please admit your mistake. Please admit your mistake and come out and apology माग गोंयकारांकडे। apology माग जे लोक फक्त गोंयकारच न्ही सबंद आमचे देशाचे लोक जे भायर फॉरेन कंट्रीतनी कामाक आसा आपल्या बायल भुरग्यांक सोडून पोटाक लागून गेल्ले आसा तांकां। गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी निषेध करता calls flag hosting which will be taking place on 15 August on the day of independence by the speaker. गव्हर्नराक ऑथॉरिटी असलेली फ्लॅग हॉस्टिंग करपाक अप टू 1973 पर्यंत आनी तेन्ना खंयचे चीफ मिनिस्टराक ह्या बाकीच्यांक कोणाक ऑथॉरिटी नासली। बट लेटर इन 1974 our late Prime Minister Indira Gandhi ji gave the CM of the respective state the opportunity to hoist the flag. The House Speaker can hoist the national flag on Independence Day. कित्याक ते जे फंक्शन आसा हे गव्हर्मेंट फंक्शन आसा and speaker is not a part of the government. Speaker by doing this जर त्याने फ्लॅग होस्टिंग केलें जाल्यार he is going to disgrade the office of speaker by showing partiality towards the government. आणि CMाक कितलेशे ऑप्शन असलेले कितलेशे ऑप्शन असे असलेले की तेजे कितलेशे
बाकीचे कलिग्स आसा मिनिस्ट्रीन तेजे वांगडचे लोक आसात तांकां कोणाक ताणें ती ऑथॉरिटी दिवंक शकतालो अपॉयंट करूंक शकतालो. CMाक अशें दिसपाक येता कितें आमचो जो गोंयचो CM आसा ताका कोणाचेर हेंचेर विश्वास ना काय म्हणून जे ताणें स्पिकरा कडेन ही ऑथॉरिटी दिल्लेली आसा. परत अशें दिसपाक येता कितें कितलेशे तेजे 3-4 कोलिशन पार्टनर आसा. लास्ट टायम जेन्ना तो USA गेलोलो तेन्ना 3 मेंबराची टीम काडलेली टू रन दीस. आयज तांकांच खंय तरी हे फ्लॅग हॉस्टिंग करपाक लागून दिवंक शकनासलो. समज जर स्पिकरान जर हो फ्लॅग हॉस्ट केलो 15 तारखेक ऑगस्टाच्या इंडिपेंडन्स दिसा जाल्यार ही आमची एक हिस्ट्री जावन पडटली आख्ख्या देशान. गव्हर्नरान इंटरफियर जावचें आनी जो स्पिकर जो फ्लॅग हॉस्टिंग करपाचो आसा तो स्टॉप करून स्वता गव्हर्नरान तरी ते दीस तो फ्लॅग हॉस्ट करचो. परत CM आयज USA गेल्लो आसा. बट आयज जेन्ना ताणें वयताना जे हँड ओवर करपाचो आसलेलो चार्ज ताणें कोणाकूच दिल्लो ना. आयज ताणें चार्ज दिना. लास्ट टायम तरी वयताना ताणें एक 3 मेंबराचो टीम काडून ताणें चार्ज दिवन गेल्लो. वास्को शाराक 100 वर्सां जातात. शाराच्या इतिहासाक उजाळो दिवंक शताब्दी सुवाळो करतात. वास्कोचें नांव बदलपाचो कसलोच प्रस्ताव पालिके मुखार ना म्हूण मुरगांव पालिकेन स्पश्ट केला. वास्को द गामाचें गोंयचे संस्कृतीत कसलेंच योगदान ना. वास्कोक TB कुन्ना नांव दिवचें म्हूण एक्टिव्हिस्टांचो आवाज येता. ताका पालिकेची ही जाप. वास्को शाराक TB कुन्ना नांव दिवचें. वास्को द गामाचें गोंयचे संस्कृतीक कसलेंच योगदान ना. ताचे नांवान वास्कोच्या शताब्दीचो सुवाळो यशस्वी जावंक दिवचे ना म्हूण सुभाष वेलिंगराची भारत माता की जय आनी गोवा सुरक्षा मंचान शिटकावणी दिल्या. मात पालिकेन वास्कोची शताब्दी मनोवपाची तयारी केल्या. वास्कोचें नांव बदलपाचो खंय प्रस्ताव सुद्दां ना. Naming sort. We are just trying to commemorate 100 years of Kamarade Murmugaon, which was established in the year 1919. I don't see any controversy. It is our council is trying to glorify the past of this, which has started 100 years ago. We want to depict our this culture of our Murmugaon. At least we are not doing anything naming. We are not concerned. We are just celebrating the 100 years, glorifying our past. And it is our council has to decide what to do, what not to do. We are not doing anything naming. If our council has any agenda or point, they will come at the right time. But as of now, there is nothing of naming of the city. शताब्दीचेर पालिकेन आपली भूमिका क्लियर केली. वास्कोची शताब्दी करूंक सगळ्यांक फुडें काडपी खंय कार्लोस. एक्टिव्हिस्ट ताकाच टार्गेट करतात. आमी 2 दीस जाले कार्लोसाक गाठपाक सोदतात ताचो संपर्कूच ना. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.